जाणटेल्यांना फडप आयज आमी आगारवाड्या पंचायत क्षेत्रान आहात आणि खरंच बरें दिसता की आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोय याच्या अंतर्गत जे प्रत्येक पंचायतीक 50 लाख रुपया डेव्हलपमेंटा खातीर दिले ते डेव्हलपमेंट प्रत्येक पंचायतींनी केल्ले आणि आगारवाड्या चोपडे हे पंचायतीन जे 50 लाख तांकां स्पेंड करपाक दिल्ले तांकां तो हॉल बांदपाक जाय आसले आणि जो हॉल पयलींचो आसलो म्हणजे सातेरी देवस्थानान तांकां जो जागो दिल्लो तो हॉल RDA मार्फत खूब वर्सां पयलींचो आसलो आणि तो सारकी परिस्थितीन पळयतात भितर कसलेंच फंक्शन घेवंक शकनात आणि ताका लागून हे 50 लाख हांगासर स्पेंड करप हे तेंच्यांनी ऑलरेडी म्हाका दिसता गेले 3 वर्सां पयलीं तेंच्यांनी डिसायड केल्ले खंय तरी कितें तरी टॅक्निकल इश्यूज येयले आणि तो येदो व्हडलो हॉल 50 लाखान जावं शकना ताका लागून खंय तरी टॅक्निकली हेका फुल स्टॉप पडलेलो पण जेन्ना पंचायत आणि सरपंच जेन्ना एप्रोच जाली आणि एंटायर पंचायत एका कितें वे आउट काडपाक जाय म्हणून तेन्ना BDOकूय आपयले आणि BDO कडेन उलोवन एक सोल्युशन काडलें 50 लॅक्सान एका फेजीन कंप्लीट करप आणि पंचायत फंडांतल्यान मे बी 15 फायनान्स बी तेतून 20 लाख करून 40 लाख एडिशनल म्हणजे हो हॉल टोटल कॉस्ट रेडी जातलो ह्यो 90 लाखान पूण जे तांकां आत्मनिर्भर भारता अंडर तांकां 50 लाख मेळ्ळे ते 50 लाखान एक फेज जातली आणि त्या फेजी प्रमाणे सायड बाय सायड आमी दुसरें प्रोविजन केल्लें आहा सो म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टर बेगिनात बेगीन काम सोंपोवपाक जाय ताका रिक्वेस्ट करता बेगिना काम हे सोंपोवपाचें कित्याक पावसूय पडटलो आणि हो हॉल जो आगारवाड्या चोपड्याक खरीच गरज आसली म्हणजे आगारवाडी ह्या पंचायत क्षेत्रान एक हॉल पंचायतीचो हॉल ह्यो नासलो आणि आयज ह्यो हॉल कितल्या वर्सांनी जी मागणी स्थानिकांची आसली ती पूर्ण जाता ताका लागून धन्यवाद म्हणटा सगळ्यांचे कितें सगळ्यांचो सपोर्टा शिवाय कांय जायना आणि तशेंच अभिनंदन करता आमच्या आगारवाड्या चोपड्या पंचायतीचे तशेंच सरपंचाचे कितें ती इनिशिएटीव घेवन हे कार्य काम करीत आसात धन्यवाद. हांव इतलेंच सांगूंक शकता ह्या हॉला संदर्भात कितकीशीं वर्सां हो असोच हॉल पडलेलो RDA मार्फत बांदलेलो हॉल खंय तरी दुरुस्त करपाक परमिशन मेळनासलें खंय तरी देवस्थानान NOC दिवप त्यांच्यान ती रिवर्क करप तेंची सगळ्यांची NOC घेवप अशें हो मामलो चालूच आसलो आनी ह्या मामल्यांसून शिल्पा सरपंचान खंय तरी देवस्थानाचे अडी अडचणी जाणून घेवन तेंची कितें अडचण आसतली ह्या हॉला संदर्भात जावं मागणी आसतली ती खंय तरी थोड्या अंशी मान्य केली आणि देवस्थानान परमिशन दिलें आणि तेचे फुडें शिल्पा सरपंचान ही फायल हळू आमदाराचे खुशीन आमदारानूय हेतून लक्ष घालून पुढाकार घेवन खंय तरी नोट दिलो आणि ही फायल पूर्णत्वाक पावयली आणि आज हे इनॉग्रेशन जाता त्या बद्दल हांव शिल्पा देवस्थान आणि ग्रामस्थाच्या वतीन सगळ्याचे आभार मानता. नमस्कार, हांव आगारवाड्या गांवचे सरपंच. आमचो हॉल ह्यो आतां कितलीं वर्सां तरी ह्यो पेंडींग आसलो. बाईच्या कृपेन आमी सगळे मेंबर वचून बाईक एप्रोच जाले की सांगले कितें आमकां सो बाई म्हटलें आमचे खूब लोकांक आमच्या आगारवाड्या चोपड्या गांवच्या लोकांक म्हटलें त्रास आमचे लग्नाचे आणि बर्थडे पार्टी म्हटलें सगळे तांकां भायर वयचें पडटा म्हटलें बाई आमकां मातशें म्हटलें तुमी हेल्प करा. बाई कडल्यान आमी नोट घेतली डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन दिली. आमची JE मॅडम AE मॅडमीन आमकां खूब हेल्प केली BDOनूय आमकां हेल्प केली तशें आमचे मेंबरूय आसले आनी बाईक आमी खूब थँक्यू म्हणटा. आनी आमचें देवस्थान अतेरी देवस्थान आमकां तेंच्यांनी NOC दिली तेंचे सुद्दां हांव तेंचे आभार मानता आणि बाईचे सुद्दां